खास मनीस आयज आमच्या स्टुडियोन आसा. हांव तुमकां तांकां मेळयतात, पण तेंचें एक इंट्रोडक्शन दितलो जाल्यार इतलेंच म्हणीन की द मॅन हू हॅज ऑलमोस्ट चेंज द फेस ऑफ रियल इस्टेट इन गोवा टुडे. प्रो कस्टमर, कस्टमर सेंट्रीक, very professional businessman, yet many shades to his character. राजदीप बिल्डराचे सर्वे सर्वा बाप राजेश तारकार. नमस्कार. तुमचे बालपण शिक्षण म्हणजे खंय जालें? ओरिजिनली म्हजो जन्मभूमी आखाडा, तिसवाडीत आसा ती. एक आयलंड आसा, थंय म्हजो जल्म जालो आनी थंय शिक्षण सगळें जालें. आय जॉयन इन बँक एज अ सब स्टाफ इन 1992. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक सुरवात केली ते तुम्ही भरारी घेऊन लास्ट तुम्ही SBI इन्शुरन्साचे टेरिटरी मॅनेजर जावन तुमचे प्रमोशन जावन मुंबय वचपाचो तुमकां चान्स, म्हणजे एक बरो व्हडलो पोस्ट. स्टील यू चेंज्ड युअर फील्ड अँड यू केम इन टू रियल इस्टेट. ही जर्नी कशी स्टार्ट जाली, कशें कितें तुमी ह्या रियल इस्टेट इंडस्ट्रीन पावले? एक मजेदार कहाणी म्हटल्यार आसा, गोश्ट आसा. एक प्लॉट घेतिल्लो हांवें बंगलो बांदपाक. सो तो प्लॉट घेतल्या नंतर एक मिडल क्लास लोकांचे किंवा एक नोकरी करणाऱ्या मनशाची टेंडन्सी म्हणजे कशी, घर बांदलें जाल्यार घराचो खर्च त्या रेंटांतल्यान बी सुटूंक जाय. सगळें तशेंच चिंता. 2 रूम बांदले, करेक्ट. सो तें आमी सगळें एक शॉप केलें 100चे. ताज्या वयर आतां म्हजें घर डिझायनींग जालें, तें कशेंच बसना जालें. सो देन आर्किटेक्ट सेड हियर वी कॅन बेस्ट कन्ज्यूम द एफेयर इज 3 फ्लॅट. सो हांवें म्हणलें चल लेट्स डू द फ्लॅट. ह्या स्टाफांनी लोकांक इतलें बरें केल्या, लोकांक इतलो बरो टचची सर्वीस दिल्या, त्यामुळे लोक राजदीपाचे बरेंच उलयता. एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द बिझनेस इज व्हेरी स्मॉल बट नेम इज सो बीग ओन्ली बिकॉज ऑफ माय स्टाफ एंड माय सेकंड इज माय कस्टमर. राजदीपा बद्दल कस्टमर इतले पॉझिटिव्ह उलयता. लोकूच अशें मार्केटींग खूब करता राजदीप बिल्डराचें. म्हणून हांव जें ऑफिसान म्हज्या जो हांवें एक बॅनर मारला, यू बिल्ड अ पीपल अँड पीपल बिल्ड युअर बिझनेस, हें सारकें खरोखरच सत्य आसा आनी तें आमच्या कस्टमरांनी प्रूव केलें. तांच्यांनीच राजदीप बिल्डर वाडयलो. सो इंटिरियर्स तुमी तुमच्या फ्लॅटाचे तालिगांव तुमी स्वता केले पळय, ते तुमी पयलीं शिकलेले काय तुमच्या घरान बीन कितें इंटिरियर डिझायनिंगाचो कितें बॅकग्रावंड बीन कसो कितें? आतां इंटिरियर्सा बद्दल जर उलोवपाक गेलो, आतां बिल्डर जालो इंटिरियर्साक लागूनच. इंटिरियर्स केले म्हणून लोकांक आवडले आनी लोकांनी एप्रोच केलो. हें जर म्हणशी ताज्या पयलीं एक इंटिरियर्स केला हांवें आंखड्यार. म्हजें जें घर आशिल्लें तें पुर्तुगेज टायप घर केल्लें हांवें. दॅट वॉज माय फर्स्ट इंटिरियर्स. देन सेकंड इंटिरियर्स बँकेन सबस्टाफ आसतना ते सिंगल बेडरूम फ्लॅटाचे. आतां थर्ड इंटिरियर्स हांगा लोकांच्या नजरेन आयले. म्हणजे थर्ड इंटिरियर्स म्हणटा पळय ते पणजेन अशें क्लास 1 लोकांच्या नजरेन आयले. ते रो हावजाचे. ते एक 110 स्क्वेअर मिटराच्या घरान सगळ्यो गजाली केल्यो. बारीक बारीक गजाली, बारकायो. समजा किचनान तुका लॅडर दवरपाक जागो ना जाल्यार ते कॅबिनेट किचनान, तातूंत कॅबिनेटान तुजो लॅडर, त्या कॅबिनेटान सगळे तूं ब्रूम्स तुजे सगळे क्लिनींग मटेरियल दवरूं शकता. म्हणजे कितेंच एक्सपोज ना, सगळें भितर. मागीर वॉशिंग मशिनाक एक किचनान जागो, हें सगळें हांवें रो हावजान केल्लें. आमचें राजदीप बिल्डर सुरू जावच्या पयलीं म्हजे कडेन इंटिरियर्साची टीम तयार आशिल्ली. 205 इंटिरियर्स केल्ले. तोच कार्पेंटर अजून म्हजे कडेन आज पर्यंत आसा. आनी तो इलेक्ट्रिशियन जो काम करतालो तो आज म्हजो इलेक्ट्रिकल हेड म्हूण आसा राजदीपान. तो आज हेड. ह्यो शिकता शिकता मिस्टेक करून आतां परफेक्शन आयलां. जे तुमी आतां परफेक्ट इंटिरियर्स म्हणटा ते तुमी जे 4 वर्सां विदाउट रेम्युनरेशन केले ते आयज तुमकां बरें पडटा तुमचे प्रोजेक्ट्सांनी इम्प्लिमेंट करपाक. बट स्टील आय वील से इंटिरियर्स हो विशय हो नॉन एंडींग आसा. जशें संगीत हो नॉन एंडींग आसा, तसोच इंटिरियर्स हो नॉन एंडींग आसा. एवरी डे इज लर्निंग. दो ही इज नाव अ कन्स्ट्रक्शन मॅग्नेट अशें म्हणटा न्हू. बेस्ट ड्रमर, घुमट वाजोवपी, बऱ्यांतलो बरो घुमट वाजोवपी आनी अशी खंयची वाद्यां वाजोवंक येना अशें ना. सो केन्नाय तुमचो लोगो पळयता न्ही हांव, तेजेर ते RD म्हणून आसा की यू आर व्हेरी डाय हार्ड फॅन ऑफ RD बर्मन. सो RD आनी हे RD सेम. राजदीप बिल्डर RD आसा पळय. राजदीप बिल्डर एक कॉम्बो नेम. म्हजे बायलेचें नांव दीपा आनी म्हजें नांव राजेश. सो दोगांयचें अर्दे अर्दे काडून राजदीप. तुमचो म्हाका प्रश्न आशिल्लो पयलो प्रोजेक्ट. तो लोकांच्या डिमांडान देवान अशें ताट धाडलें, एप्रूव करून प्लॅन धाडलो 10 फ्लॅटाचो. आनी हे जे लोक हांवें 4 वर्सांक तयार जाल्ले इंटिरियर्साचे म्हाज्या बरोबर, तांच्यान सर फुडें सर हे सगळ्यांच्या अशा फोर्सान अगेन एंड अगेन आय रिपीट दॅट यू बिल्ड अ पीपल अँड पीपल बिल्ड युअर बिझनेस. म्हाका लोकांनीच असो स्ट्रॉंग केलो आनी उबरलो आनी बिल्डर म्हणून तयार केलो. म्हणजे लोकांच्या पावराचेर असो जाला कसो. आणि हे इतली डायरिंग घेऊन तुका 5 वर्सां आपूण वॉरंटी दिता.
कशें कितें खंयच्या बलबुद्याचेर? ॲक्च्युली अगेन इट इज द केअर टुवर्ड्स माय कस्टमर म्हटल्यार आतां की जेन्ना हांवें फर्निश फ्लॅट म्हणून विकपाक सुरू केलें तेन्ना म्हज्याच कस्टमरांक लोक डिस्टर्ब करपाक लागले. इतल्या रिजनेबल रेटीन हे इतले दिवपाक पॉसिबल जावचें ना, फियरान हाडप कस्टमराक. सो तातूंतले म्हाका खबर आशिल्लें न्ही हांवें कितेंच अशें अनस्टँडर्ड मटेरियल वापरूना. प्रत्येक गजाल अशी जी शबरीची याद येता म्हाका. शबरी म्हणून खबर आसा रामायणान ती रामा खातीर ती बोरां टेस्ट करून दवरता तेका. तशी ह्या कन्स्ट्रक्शनान शबरी टायप वागला हांव. म्हणजे प्रत्येक गजाल अशी परत परत ताजेर आडवो तिडवो विचारते. सो हे प्रत्येक जाणांक ही गजाल हांवें आड्डून कशी सांगप की सगळें हांव स्टँडर्डायझेशन करून आयला म्हणून. जें हँडल सुद्दां हांवें खाऱ्या उदकान ऑफिसान बुडोवन दवरला. 3 वर्सां जालीं ते खाऱ्या उदकान सॉल्टेड उदकान बुडोवन आसा ते कलम्याना. आनी कोणें सुद्दां आतां म्हज्या फ्लॅटाचे ते हँडल काडचे आनी परत खाऱ्या उदकान दवरचे आनी कलम्याला जाल्यार म्हाजे कडेन येवचो. इतले जें करून सुद्दां लोक जर फेरान हाडटा ताका उपाय कितें असो ताजेरूच आशिल्लो. लोकांक हे फेरांतले भायर कशें काडप. लोक फेरान दवरले आनी आतां लोकांनी 60 लाखाचो फ्लॅट घेतला आनी कोण एक डायलॉग मारता आनी तो फेरान येता. अरे म्हजें रॉंग डिसिजन काय कितें. हे इतलो ते सगळें अनफर्निश आशिल्लें तेंच हांवें घेवन मागीर फर्निशींग करूंक जाय आशिल्लें काय कितें. अशें एक फियरान. सो तातूंत मागीर एक देवानूच परत म्हाका दिलें, चल लोकांक तुका सॅटिस्फाय दवरूंक रे वॉरंटी दी. लोक सुटले न्ही फियरांतले. मोडले जाल्यार तूं सारकें करतलो अशें बरोवन दी. 5 वर्सां मागीर सोमतीच दितनाच हांवें 5 वर्सां वॉरंटी दिली. म्हाका खबर आशिल्ली 5 वर्सां ताका कितेंच जावचें ना. 5 वर्सां कितें ताका 10 वर्सां कितें जावचें ना आनी 25 वर्सां कितें जावचें ना. प्रत्येक हांव एन्युअल डे आमचो एक जाता त्या एन्युअल डेना ओपन स्टेजीर लोकांक विचारता की आमी वॉरंटी दिल्या, खंयच्याच म्हज्या स्टाफान ती रिजेक्ट केल्या तर तुवें म्हाका वॉरंटीन कितें म्हजे कडेन मागलें तुका परत परत फोन करून ती वॉरंटी घेवची पडटा, फाटल्यान लागचें पडटा राजदीपाच्या स्टाफा फाटल्यान काय वन कॉल सॉल्व्स युअर प्रॉब्लेम. कितें आसता हे एन्युअल डेक विचारता. सो लोकांनी सांगलें ना विदीन 1 कॉल जाता. वॉरंटी स्टार्ट फ्रॉम मेन डोर. इतल्यान भितर जें सामान दिलां, वॉर्डरोब दिला, LED लायट दिल्या, स्विच दिल्या, आणि ते LED फिटिंग्स बीन ताजेर पासून आसा. स्विचार सुद्दां आसा. स्विच सुद्दां मोडलो जाल्यार आमी रिप्लेस करता. आनी ते हे सगळे हांवें आमच्या स्टॉकान दवरिल्ले आसा. फाल्यां सकाळीं तुमचो फोन आयलो म्हाका. परेशान म्हजो फ्लॅट घेतला आनी परेशाचो फोन आयलो की म्हजो एक किचनांतलो स्विच सारको चलना. म्हजो इलेक्ट्रिशियन स्विच घेवनूच थंय वतलो. ताका जर वायर लूज जाल्यार कितें जाल्यार तो रिपेर करतलो, नाजाल्यार तो रिप्लेस करतलो आनी तो मागीर आमी वॉरंटीक धाडटाली ग्रांड कंपनी. सो कस्टमर शूड नॉट सफर. मेंटेनन्सूय तुमी भयंकर मेंटेनन्साचेर तुमी स्ट्रेस करता. लायफ टायम मेंटेनन्स हो कॉन्सेप्ट तुमचो कितें हो कॉन्सेप्ट म्हणजे आमच्या व्हिवराक तुमी सांगा. पूण आतां राजदीपान जर तुमी पळयतले न्ही जाल्यार एक विशय म्हणजे सेल्स मॅनेजर म्हजे कडेन ना, मेंटेनन्स मॅनेजर खूब आसा. तुका प्लंबींग हेड म्हणून केला, इलेक्ट्रिकल हेड म्हणून केला, POP हेड म्हणून केला, कार्पेंटर हेड म्हणून केला आनी ताज्या वयर एक मेंटेनन्स मॅनेजर म्हणून आसा. म्हणजे कितेंय कॉल जायत जाल्यार मेंटेनन्स मॅनेजर पळय. ताज्या पयलीं एक सर्वीस म्हणून आमचे डिपार्टमेंट आसा थंय कॉल वता. तुमचो जेन्ना फोन वतलो तेन्ना थंय सगळें रेकॉर्डिंग जाता तुमचे प्रॉब्लेम. म्हणजे समज परत आमकां कितें सांगिल्लें परेशान कितें प्रॉब्लेम तर कॉल आयकलें म्हणटकच ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो राजदीपान हाडल्यो वॉरंटी मेंटेनन्स हे ते सगळें जें हाडलें पळय हाका अशा टायपचो मनीस जाय की सर्विसीस दिल्या नंतर ताका पीक पॉयंट ऑफ हॅपिनेस मेळटा जाल्यार तो हे सगळें हातान घेतलो. आतां ताजो जर पीक पॉयंट एका मनशाचो असो पीक पॉयंट आसा की बँक बॅलन्स भरपूर जालो नंतर हॅपिनेस येता जाल्यार हें तो हातान घेवं शकना. की ह्या कामान बँक बॅलन्स वाडना, ह्या कामान बँक बॅलन्स वाल्या आमदार कमी जातलो. पूण त्या टायपचो मनीस. After 5 years, we are there for our customer for lifetime. But after 5 it is paid warranty. एक 5 वर्सां आमची सोंपल्या म्हणटकूच नवी इंट्रोड्यूस केला की प्रीपेड कार्ड कशें म्हणजे 10,000 दिवप आनी तुवें कार्ड घेवप आनी ते राजदीपान फोन करून कितें कितें कामां आसा ती करून घेवप. आमचे प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा न्ही बी कॅशलेस. तातूंत हांवें कन्स्ट्रक्शनान कॅशलेस करुया की मेंटेनन्स सुद्दां कॅशलेस. ज्या 200 रुपयाच्या कामांक तुका 500 रुपया कोणें घेतले अशें जावंक शकना. सो दीस वी हॅव इंट्रोड्यूस आफ्टर 5 years. So where the soul of the Rajdeep is situated in his residence only, the service and maintenance part. Let's have a look at that office, that separate office, special office inaugurated recently at Rajdeep Residency. So this is a separate chapter warranty and maintenance is again a separate division and a separate chapter. आता मेंटेनन्सान कस्टमरांक मेळटा जे इतलो तेप जे इतले बिल्डिंगांनी लोक रावले बिले म्हणजे दीस वॉज द ट्रेडिशनल मेथड फॉलोईंग. बिल्डींग बांदली की फ्लॅट ओनरांक दिली, मेंटेनन्स सोसायटी दिली आनी तांच्यांनी चलोवप.
मागीर जनरेटर दिल्ले आसा लोकांक आमच्या हातून 24 वरां पावर सप्लाय आसता पावर सप्लाय म्हणजे अशें न्ही की कॉमन एरियेनूच दिला स्टील पार्किंगांकच दिला किंवा लिफ्टीकच दिला अशें न्ही हांगा फ्लॅट्सांक भितर आसा सगळे तुजे ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द फ्लॅट वील ब्लो इवन फॉर मोर क्लियरिटी आय वील से वन AC वॉज कनेक्टेड टू जनरेटर म्हणजे रातचो तुमकां कम्फर्टेबल म्हणजे आमी जो लोगो म्हटला राजदीप बिल्डर कम्फर्ट टू लायफ ताजी आमी काळजी घेतल्या तुज्या कम्फर्टाक कांयच फरक पडना लायट गेली म्हणून आतां तुमी जशें पळयलां की पावर ऑफन पावर फेल्युअर आसता सो कम्फर्ट इज गेटिंग हॅम्पर थंय कम्फर्टाक ब्रेक पडटा लायट गेली की कम्फर्ट गेलो टाक करून सगळें बंद फ्रीज बंद AC बंद सगळें बंद TV बंद काय पळोवंक मेळना सो हांगा आमच्या राजदीपान तें जायना मुवमेंट पावर फेल्युअर जालो विदीन 15 या मॅक्झिमम टू 30 सेकंड्सा भितर जनरेटर स्टार्ट जाता ऑटो सगळ्या प्रोजेक्टां सो आमी हे सगळ्यो गजाली त्या मेंटेनन्सा अंडर मेंटेन करता पयलीं आमी सेक्युरिटी भायले घेताले म्हणजे दुसरे खंयचे कंपनीक हायर करताले आतां सेक्युरिटी म्हणजे ते सुद्दां आमी राजदीपान घेतले दे आर नॉट कॉल्ड एज सेक्युरिटी दे आर कॉल्ड एज बिल्डींग इंचार्ज तांचें काम कितें तर हे सगळे सायडीकचे क्लीन आसा काय ना तें पळोवप मागीर थंय मनीस येता तांचे कडल्यान क्लीन करप मागीर लिफ्ट मोडली जाल्यार इमिडिएट फोन करून ती रिपेर करप एअरपोर्टाचेर बी व्हडले लॅडर आसता 5व्या 6व्या फ्लोरार बिंदास मनीस असो वचून चडून काम करू शकता तो लॅडर बी आमी मेंटेनन्स डिपार्टमेंटान हाडला ह्यूज इन्वेस्टमेंट आसा तेका अरावंड 4.5 लाख पडला त्या लॅडराकूच Do you pass on this expenditure to the customer or you bear it? एक कोण तरी एक कस्टमर त्या फ्लॅटान समज एक येणारा आसा 2 वर्सां येवकूच ना तो मेंटेनन्स दिवपाक मातसो क्यू करता तो म्हणटा ना आपूण 2 वर्सां हांगा नाशिल्लो आपूण कित्याक दिवं उदकाचें बील आपूण कित्याक दिवं मेंटेनन्साचें बील आय हॅव नॉट यूज एनीथींग त्यामुळे तो एकटो दिना म्हणून मागीर दुसरोय दिना तिसरोय दिना मागीर ते एक कोण तरी आमच्या सारके जे जखमार लोक ना दिव आमी आमचे पयशे मोडून करूया अशें म्हणून करपी आसता आनी तांचेर तें बर्डन पडटा आनी त्यामुळे ते मागीर दळमळीतशें जाता सो राजदीपान हेची हांवें काळजी घेतला अशें जावचें न्ही म्हणून तो तुमी आतां म्हणटा पळय पयशे कोण बेर करता मेंटेनन्साचे जाल्यार आमी ज्या फ्लॅटांनी आमच्या क्लब हावस आनी जीम आसा त्या फ्लॅटांनी आमी 5 लाख घेता लायफ टायम मेंटेनन्स लायफ टायम आनी ज्या फ्लॅटांनी क्लब जीम हावस ना फक्त पार्किंग आसा आनी लिफ्ट लॉबी आसा आनी अदर एम्युनिटीज ना त्या हातून आमी 3 लाख घेता फॉर लायफ टायम आनी 3 लाख आनी 5 लाख दोन तरेचे तुमी मेंटेनन्स चार्जीस घेता फॉर लायफ टायम हे तुमकां परवडटा कशें 3 लाख फॉर लायफ टायम म्हणजे दीस इज समथींग अनबिलिवेबल मनशाची इच्छा आसली न्ही इच्छा ती ते मार्ग म्हणजे इच्छा आसली की देव मार्ग दिता की म्हाका इच्छा आशिल्ली लोकांची लायफ टायम सेवा करूया अशें म्हाका दिसतालें मनांतल्यान दिसतालें पूण मार्ग कसो मेळ्ळो पळय म्हणजे मेंटेनन्साक तुका कितें जाय मॅन पावर जाय करेक्ट आतां मॅन पावर जर हांवें पे रोलाचेर घेतलो न्ही जाल्यार 5 वर्सां नंतर तांकां जॉबाचें हांवें काडून उडोवप मेंटेनन्स सोंपलें म्हणून तांकां लायफ टायम जॉब नाका आतां ते जर लायफ टायम म्हाजे कडेन कामाक आसा जाल्यार म्हाका लायफ टायम सर्वीस दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा सर मेंटेनन्स पार्ट पळयलो आमी तुमचो राजदीप बिल्डराचो आणि इट इज रियली सॅटिस्फायींग आय एम एटलीस्ट सॅटिस्फायड विथ वॉट एवर यू आर गिविंग टू द कस्टमर्स अपार्ट फ्रॉम बिल्डर there is one more side and that is the very important side of yours is the spiritual side. Yes. एक आधारस्तंभ म्हणजे त्याच्याशिवाय तुमचे काय आलू शकना हे खंयच्यान ही स्पिरिच्युअल जर्नी आलू शकना म्हणल्यार परेश हांव इतलें सांगू शकता तुका कोणाचेच काय आला ना पण लोकांक खबर ना इतलें आमकां तेजी जाणीव सो कितें खंयच्यान ही स्पिरिच्युअल जर्नी स्टार्ट जाली तुमची स्पिरिच्युअल जर्नी बद्दल जर उलोवंक वतलो परेश जाल्यार म्हाका दिसता 2 एपिसोड तुवें करचे पडटले स्पिरिच्युअल केन्ना वयता तो सगळे करून धरून सगळे जाले न्ही मागीर लास्ट तो स्पिरिच्युअल वयता एक्चुअली दिस इज द एक्चुअली आजचे जनरेशन मिस जाता लोकांक कितें दिसता की स्पिरिच्युअल रिटायरमेंट जातकूच करपाचें गाडयेचें लायफ सोंपतकूच तिका मेंटेन करून कितें फायदो आसा म्हणजे तिका सर्विसींग करून तशेंच आमचें लायफ जें आसा गाडी सारकेंच आसा 65 इज अवर जर्नी जावं 70 वॉट एवर आमी ताजेर वादविवाद करूया नाका एवरेज ताजेर वचुया आतां स्पिरिच्युअलिटी इज अ सर्विसींग फॉर युअर लायफ तुजो ब्रेन कूल दवरप तुजी एबिलिटी वाडप लोकां बरोबर कम्युनिकेशन स्कील वाडप खंयच्या गजालीचेर इमिडिएट रिएक्ट न जावप राग कमी येवप हें सगळें स्पिरिच्युअलिटीन आसा न्ही हे मनशाक जाय केन्ना तर रिटायरमेंटाक जाय काय यंग आसतना जाय वेन इज द नीड ऑफ जर्नी लायफाची चालू आसता तेन्नाच जाय न्ही म्हजे हिसपान तरी म्हणटा ती म्हाका कृष्णाची कृपा जाली कशी म्हाका पयले स्पिरिच्युअलीचे आध्यात्मीक लेक्चर घेतले आय वॉज 18 इयर्स म्हाका आतां स्पिरिच्युअलाचो मनीस म्हणटा म्हणून म्हजी आई मागीर म्हज्या भाच्यांक सांगता भुरग्यांक बी म्हज्या सांगता की
आमच्या घरा फाटल्यान व्हडलो दोंगर आशिल्लो त्या दोंगराक हांव हातोडी बी घेवन म्हाका आतां याद ना पण आई सांगता हातोडी घेवन होल करप आनी तातूंत गणपतीच्यो मुर्त्यो करप चिखलाचे आनी तातूंत दवरप आनी 6 म्हयने चालू ती दिवो लावप पुजा करप आनी तातूंत एट्रॅक्शन शे स्पिरिच्युअलिटीचे म्हाका तशें पळोवंक गेल्यार वाचपाची व्हडलीशी हें ना म्हणजे वाचन बुकीश नॉलेज चड ना म्हजी पळोवन ऑब्जर्व करून शिकला आनी दुसरें बाय वॉचिंग व्हिडियोज मुवीज खूब पळोवन नॉलेज घेतल्या तातूंत मागीर हांवें त्यो सगळ्यो हाज्यो महाभारताच्यो रवी चोपडाचे रामन्नाचे सगळे हाडून वॉच केलें आनी मागीर तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली शिकून आतां अगेन शिकप आनी इम्प्लिमेंट करप ही गजाल वेगळी शिकून ते हांवें लायफान इम्प्लिमेंट केलें आतां इम्प्लिमेंट करिना रिजल्ट लोक पळयतात न्ही These are all whatever your output looking from Rajdeep Builder is from spirituality. This is the spirituality journey. पण हांगा एक बारीक आमचो टायम तितलो येना पण भगवद्गीताचेर एक बारीक अशें म्हणजे मेन तेजे जे 3 वर्सीस तेजेर तुमी कितें आमच्या व्ह्युअरांक भक्तियोगांतल्यान भक्तियोग जेन्ना मनीस करपाक लागता भक्तियोग फॉलो करता तेन्ना मनशाचो इगो गळून पडटा इगो हो मनशाच्या सक्सेसाचो पयलो बादा आसता आनी बरें लायफ जगपाचो पयलो बादा म्हणजे इगो आसता तो भक्तियोगांच्यान वता कमी जाता डायरेक्ट वता असं म्हणना तो केल्या नंतर समज जर इगोचो पर्सेंटेज 100 आसा भक्तियोग करता करता तो 90 पावता 80 पावता अचानक आज भक्तियोग सुरू केलो देवाचे नामस्मरण अचानक गायब जालो अशें जायना सेकंड कर्मयोग कितें म्हणटा कामानूच तूं आनंद घे फळ जें आसा तें आमच्या हातान नासतात तें देवाच्या हातानूच आसता तेजें म्हणटा आमचो कितें जाता आमी कर्मान आनंद घेवप विसरता आनी फळाचेर चड लक्ष उरता त्यामुळे फळ जें आसा हें स्टेबल केन्नाच नासता म्हणजे तें फळ कितें मेळटलें हेजें कोणूच काय अपेक्षा करूं शकना कितें फळ मेळटलें तें पण आमच्या हातान कितें आसता कंटिन्यू काम करप न्ही आनी मनीस हो देवान असो डिझायन केला की कामा शिवाय ताका कांयच ना काम करूनच सगळें करूंक जाय कितेंय केल्यार ताका क्रिया करची पडटा काम करचें पडटा आतां कामानूच जर तूं आनंद घेवपाक जाला आनी तुका दुसरें कित्याक जाय आनंदाचें तातूंतूच मेळटा न्ही तुका तूं सॅटिस्फाय तेंच कर्मयोग म्हणटा आनी हें मेन आसा कर्मयोगाचें हाचेर आमी एक दीस मागीर केन्ना फुडें आमी स्पेशल हें करया सर एपिसोड हय तुमी राजदीप बिल्डर्स यू आर दी मास्टर एंड हय पण सद्या आसा सर हे पोझिशनार तुमचे यू आर द लिडर इन रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिडेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तें एक्झॅक्टली आतां रिडेव्हलपमेंट हें कितें आनी रिडेव्हलपमेंट राजदीप बिल्डराचें एट्रॅक्शन हांव म्हणटा म्हाका जर लायफ टायम रिडेव्हलपमेंट जरी करपाक मेळ्ळें जाल्यार आय वील नॉट हर्ट नेचर आय वील गो विथ रिडेव्हलपमेंट ओन्ली सो रिडेव्हलपमेंट हें कित्याक आयलें पयलीं म्हणल्यार 2 गजालीक लागून पयलींच्यो ज्यो बिल्डिंगी आशिल्ल्यो तांकां पार्किंग उरनाशिल्लें त्यामुळे गाडयो भायर दवरप म्हणजे आतां त्या प्रोजेक्टांक लागून रस्त्यार गाडयो उरता आनी कंजेशन वाडटा त्यामुळे स्टील पार्किंग जाय म्हणून रिडेव्हलपमेंट परत गेटेड कॉम्प्लेक्स ती सिस्टम आतां आयल्या म्हणजे सेक्युरिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स CCTV कॅमेरा इन पार्किंग हें सगळें लोकांक जाय आसता आनी ताज्या बरोबर बिल्डींग पोन्नी जाल्ली आसता सगळे कुडके पडटा आनी हे सगळे विशय एकत्र करून रिडेव्हलपमेंट हें कार्य परत कॉन्सेप्ट सुरू जालो आता रिडेव्हलपमेंट हो विशय असो आसा की मातसो टफ आसा हे आमी एक सर्वसाधारण आय एम अ बिल्डर किंवा एक मनशाचो प्लॉट एका मनशा कडल्यान प्लॉट घेवप एक 2 म्हयन्या बरोबर डील क्लोज जाता प्लॉटाची रेट तो एक 10 रुपया सांगता हांव ताका 8 रुपया दिता ताका बरोबर आतां डील सोंपलें सायन मारलें सोंपलें म्हणजे तुजें एका म्हयन्यान प्रोजेक्टाक प्लॉट मेळ्ळो आतां रिडेव्हलपमेंट कितें आतां इट इज अ प्रोसेस तूं हें म्हणून दिता तुजी ऑफर म्हणून दिता मागीर तें आनीक म्हणून ताजेर स्टडी करता मागीर तुका म्हणून आफयता तातूंत थोडे लोक अशें आसा तांकां कांयच खबर नासता पूण डायलॉग म्हणून मारता म्हणजे इरिटेशन वाडूं शकता हांगा परत म्हाका भक्तियोगाचो फायदो जाता म्हणजे इरिटेशन जायना म्हणजे लोक कितेंय उलयले जाल्यार रिएक्शन जायना सजमून घेवंक शकता सो त्यामुळे ह्या लोकां बरोबर खुबश्यो मिटिंग्यो कंडक्ट करच्यो पडटा तातूंत वेस्टेज ऑफ टायम जाता हांव ना म्हणना आय डू एग्री विथ यू वेस्ट त्यामुळे हे सगळे जे डिसिजनां जाता आनी त्या उपरांत तुका प्रोजेक्ट मेळटा अशें धरुया आनी मेळ्ळो धरुया एखाद्या बिल्डराक प्रॉफीट मार्जीन कमी उरता तांकां सगळे इतले फ्लॅट दिवन ते दिवप प्रॉफीट मार्जीन कमी उरता त्यामुळे तांकां ह्यो सगळ्यो फिचर्स दिवन त्यामुळे एक एस्टाब्लीश बिजनसमॅन म्हणटा अरे बिजनसाच्या नजरेन जर पळयतलो जाल्यार लॉस मरे डील म्हणून करपाक मातशें फाटीं फुडें जाता सो म्हजे बाबतींत हांव हेका पळयतना एक वेगळे नजरेन पळयता की एक पोन्नी बिल्डींग आसा लोक अशे त्रासदायक त्रासले तातूंत
उदक सारकें ना, सेक्युरिटी ना, लिफ्ट ना, लोक त्रास काडटा, जाणटी लोक हे सगळे वयर करता. तातूंत जर हें तांकां हांव करून दिवं शकलो रिडेव्हलपमेंटाचें प्रपोजल, जाल्यार दे वील बी व्हेरी हॅप्पी. म्हणजे म्हजें जें आसा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज अ ब्लेसिंग, तें म्हाका थंय पयलीं ब्लेसिंग मेळटा. तो एक विशय थंय जाता ब्लेसिंगाचो. मागीर आय एम नॉट हर्टिंग द नेचर. म्हणजे प्रोजेक्ट करपाक लागून बॅरन लँड घे, कन्वर्ट कर, आनी कितें कर, फॉरेस्ट लँड घे, आनी तें मागीर कर. तातूंतलो भायर सरलो न्ही. हे रेडीमेड वी आर नॉट गोईंग अगेन्स्ट नेचर. जें आसा तेकाच ब्युटिफिकेशनान फक्त कितें जाता की हांगा झाड कट जायना, नवीन झाडां कट जायना. मागीर त्यामुळे कितें जाता की हो विशय एक राजदीपाक म्हणजे म्हाका सर्वसाधारण आवडटा की आय एम नॉट हर्टिंग नेचर फर्स्ट थिंग. दुसरें म्हाका हे लोकां मदीं उलोवन तांचे कडेन डिस्कस करून तांचे प्रॉब्लेम आयकून तांकां सोल्युशन हे म्हजो आवडटो विशय. त्यामुळे तांच्या बरोबर बसप हे म्हाका टायम वेस्ट दिसना. जे नॉर्मली एक बिझनेसमॅनाक दिसूं शकता की 4 मिटिंग्यो करप म्हणजे टायम वेस्ट. पूण थंय त्या मनशा बरोबर सहमतीन ते कॉर्डिनेशन करप हो सगळें बीग प्रोसेस आसा. म्हणून राजदीप बिल्डर आनी तातूंत ह्यो सगळ्यो फुल्ली फर्निश, वॉरंटी मेळटा लोकांक, मेंटेनन्स जे इतले वर्सां मेंटेनन्साक वाजेल्ले लोक ते हांगा सगळे प्रॉब्लेम जायना. त्यामुळे आमकां एट्रॅक्ट जाता लोक एट्रॅक्ट जाता. प्लस म्हाकाय तेजी इच्छा आसा लोकांक बरें दिवं. दोगांयचें जुळां सैरीगत बरी जाता. म्हणून रिडेव्हलपमेंटाक राजदीपाचें नांव मातशें लोक वयले सायडीक घेता, जावं चडशे लोक एप्रोच करता. 1000 एम्प्लॉईज हे कशें कितें विजन तुमी पळयता फुडें कशें वयता हितून? माय पर्सनल ड्रीम की 1000 एम्प्लॉई. अशें दिसतालें की गॉड हॅज गिवन मी द एबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग द पीपल. अशें म्हाका स्वता जाणवतालें की बिकॉज ऑफ भगवत गीता हे एक पावर वाडला आसतलो की नेगेटीव इम्पॅक्ट म्हाका चड जायना, नेगेटीव थॉट्स म्हाका चड हें करूं शकना, डॅमेज करूं शकना. म्हजे जे कामाचे विचार आसा, जे कामाचे जे विचार जल्माक येता तेका नेगेटीव एनर्जीन तो विचार ड्रॉप जायना, तो फुलता. बरो काम करपी आसा, कर्मयोगी आसा, स्काय इज द लिमीट. अशा पद्दतीचो सेटअप हांवें म्हज्या एम्प्लॉईज भितर घातला. 20 वर्सां नोकरी जाय जाल्यार रिटायरमेंटाक आमच्या स्टाफांक फ्लॅट मेळटा. सो कोण इंजिनियर जालो की ताका ब्रिजा गाडी मेळटा. हे सुरू जाल्लें आसा. अशें ना की फक्त हांव सांगता, फक्त राजदीप बिल्डर उलयता. सुरू केला आनी तातूंत म्हजें प्लॅनिंग सुद्दां जाल्लें आसा. राजदीप इंटिरियर्स म्हणून कंपनी आसा, तातूंत एक 250-300 लोक. राजदीप बिल्डर म्हणून आसा, तातूंत एक 250-300 लोक. राजदीप वॉरंटी म्हणून आसा, तातूंत एक 100 लोक. मागीर अशा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान ते मेळून राजदीप मेंटेनन्सान मागीर सेक्युरिटी इन्चार्ज म्हणून तयार केला. थंयच म्हाका कितलेशेच सेक्युरिटी लागतले. सो तातूंतल्यान हे सगळे 1000 अचीव जातले आनी हे सगळे राजदीपांतल्यान पेरोल घेतले. आनी दॅट इज द ड्रीम. देवान जर एबिलिटी दिल्या इतले फॅमिलीज पळोवपाचे, वाय शूड नॉट इम्प्लिमेंट इट. ह्या हितूनसून स्वताक कशें कितें सोदप आनी हॅपी दवरप? पयलीं हॅपिनेस हो कॉन्सेप्टाचेर एक मिनीट उलया आमी. हॅपिनेस ही गजाल अशी आसा की इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जशें हांवें पयलीं तुमकां म्हटलां तशें हॅपिनेस थोड्या नजरेन कितें पळयतले, मनीस पळयतले की अमक्या मनशा कडेन एक व्हडल्यो प्रिमियम कार्स आसा, व्हडल्या बंगल्यान रावता म्हणून तो सक्सेसफूल. पूण तो ताका वचून ताजी इंटरव्यू जर घेत तो सक्सेसफूल ना. ताका आनी कितें तरी करपाचें आसता लायफान, म्हणजे आनी कितें तरी अचीव करपाचें आसता. सो आमकां कितें दिसता, हो एक सिंगल बेडरुमान रावता मनीस, हो म्हाजे कडेन कांय ना, गाडी घोडो कांय ना, बंगलो ना, म्हणून अनसक्सेसफूल. ताका जर विचारशी तो सॅटिस्फाय लायफान आसा. तो म्हणटा आपूण गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसा, आय एम व्हेरी मच हॅपी वीथ माय लायफ. आतां सक्सेस हे दोनूय गजाली तुमकां एक्झाम्पल. हू इज सक्सेसफूल? दॅट पर्सन इज सक्सेसफूल हू इज सॅटिस्फाय इन दॅट सिंगल बेडरूम. सो सक्सेसाचेर हांव चड कांय उलोवंक शकना. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पूण सक्सेसाचेर इतलेंच उलोवंक शकता की सक्सेस हें अशें आसा जें तुका कितें मेळ्ळां, तुवें डिजायर धरून एचीव केला. तुजो एक डिजायर आशिल्लो की आपूण एक सिंगर जावपाचो आनी तें तुवें सिंगर म्हणून एचीव केलें जाल्यार तें सक्सेस. कमींग बॅक टू अवर मॅसेज टू सोसायटी. एज ए सक्सेसफूल बिझनेसमॅन तुमी सोसायटीक मॅसेज दिया म्हटलें न्ही. सो तातूंत हांव एकूच बिझनेसमॅन कॅटेगरी जावं नवीन जे पिढी बिझनेसान येवंक सोदता हांकां इतलेंच सांगूंक सोदतलो की आजच्या जनरेशनाक नॉलेज कमी ना. इफ यू गुगल यू वील गेट एवरीथींग. आजच्या जनरेशनाक कमी आसा म्हणटा ते व्हॅल्यूज. व्हॅल्यूज कमी जाल्या आनी दुसरे लोकांक सांबाळपाचें चिंतना. बिझनेस करतलो अशें जावं शकता, डॉक्टर जालो, एडवोकेट जालो आनी वचून रानान बसलो. ही कॅन तो सक्सेसफूल डॉक्टर जावं शकता, सक्सेसफूल एडवोकेट जावं शकता, सक्सेसफूल बिझनेसमॅन जावं शकता नॉलेज घेवन. पूण तुका कितें जाय पडलें? लोक जाय पडले, आजूबाजूनी लोक जाय पडले, सोसायटी जाय पडली.
हे लोक जे जाय हे सोसायटी जे हे जर सांबाळलो जाल्यार तांचे बरोबर बरें रिलेशन दवरपाक जाय. ताच्या खातीर व्हॅल्यूज मनशाचे बरे आसपाक जाय. एवरीथींग फॉर मनी आसपाक जायना. व्हॅल्यूज बरे दवरता जाल्यार पयशा पासून मनीस मातसो पयस आसूंक जाय. व्हॅल्यूज आनी पयशे हँड इन हँड चलना. व्हॅल्यूज मातशे फुडें वता, पयशे ताच्या फाटल्यान येता. आनी जर पयशे फुडें दवरले आनी व्हॅल्यूज जर फाटल्यान दवरले, एक दीस असो येतलो की ते पयशे नाच जातले, ते व्हॅल्यूज ना म्हणून. सो व्हॅल्यूज फुडें आसूंक जाय. व्हॅल्यूज जर दवरून बिझनेस केलो ताच्या फाटोफाट तुका पयशे येता. फॉलोज दॅट तुमी आमी चिंतपाची गरज ना. बिझनेसमॅन जालो कितेंय जालो जाल्यार पयलीं चिंतपाक जाय की हे सर्विसीन हांव ताका बेटर कशें दिवं शकता. कितेंय सर्वीस जावं ती मागीर. मे बी आय एम अ प्रिंटर, मे बी आय एम अ ज्यूस सप्लायर, मे बी हांव आटा सप्लाय करता आसतलो, मे बी हांव प्रिंटींग प्रेस करता आसतलो. पूण व्हॅल्यूज बाबा म्हजे कस्टमर 100% कशे सॅटिस्फाय जातले. म्हजे 4 आणे कमी जाले जाता, पूण ताका आपूण कसो हे जर आयले जाल्यार हेच लक्षांत घेवन हे राजदीप हें 5 वर्सांनी जालां. हांवें वेगळें कांय करूं ना. लोकांक घर मेळचें जाल्यार अशें सिस्टमॅटीक मेळचें, लोकांक त्रास जावचे न्ही. म्हजें एक्चुली तातूंत इनकम खूब वता ते करपाक गेल्यार. पण ते पळयना, म्हणजे पयशे हांवें फाटीं दवरल्या, व्हॅल्यूज फुडें दवरल्या. सदांच व्हॅल्यूज फुडें आसूंक जाय आनी इनकम फाटीं आसूंक जाय. अशा मनशा अशा नजरेन जर आयचे यूथ जर गेले न्ही, स्काय इज द लिमीट. गितेन म्हटल्यार जितलो सरळ वागतलो पळय तितलो बेगीन फास्ट वयर सरतलो. तुका दिसता की दुसरो कितें जगलरीज करून बेगीन आयलो, इट इज अ टेम्पररी. एक जर बॅरल आसा न्ही, बॅरल उदकाचो, हांव केन्ना एग्जाम्पल दिता. तातूंत तो जर तुका भरपाक जाय बॅरल, तातूंत तो जर भरपाक जाय पायपा लावन, एकटो कितें करता, बेगीन एक उदक सोडटा, तें पायप सारकें फिक्स करच्या पयलीं दुसरें सोडटा, तिसरें सोडटा, 4 पायपां सोडटा आनी बॅरल भरता. आनी एकटो कोण आसा तो एकूच पायप घालता भितर, तें सारकें टायट करता. तें सारकें तुटचें ना, बंद जावचें ना. ताका सारकें वॉस पायप लावन, तें टॅक्निकल लँग्वेज म्हाका येना, सारकें टायट करून ताका टायम वेस्ट करता एक पायप लावपाक. पूण दुसरो जो बॅरल भरता ताका कितें दिसता, ओ पिशापणां करता, थंय टायट करता. आपूण दुसरें पायप लायता बेगीन एक बेश्टेन अशें तेकयता आनी दुसरें व्हरून तेकयता. सो तिसरें लायता आनी दोनूय पायपां पडटा. पूण हेजें कितें जाता, हेका टायम लागला एक लावपाक, तें सारकें उरलें. तें मागीर दुसरें लायता, तिसरें लायता. हाजी 4 पायपां जेन्ना थंय कनेक्ट जाता पळय, तेन्ना हेजी 4य पावरफूल उदक दिता. आनी तेजी 4रांतली 3 गेल्लीं आसता, तेजें एकच. मागीर तो अर्दो बॅरल तेजो फास्ट भरला, अर्द्या वयल्यान कंप्लीट जावपाक ताका 10 वर्सां लागता. हाजो अर्दो बॅरल भरपाक हेका टायम गेलो 5 वर्सां लागता. पूण अर्द्या वयल्यान तो फूल भरपाक 1 वर्स लागता. म्हणजे हेजो बॅरल हो 6 वर्सांनी भरता, ताजो बॅरल 10 वर्सांनी भरता. वॉट इज इम्पॉर्टंट, सत्यान वागलो खूब वर्सां मेरेन टिकता आनी ते मागीर फास्ट जाता. स्काय म्हणजे तेजी स्पीड मागीर फास्ट जाता. डू द मनी इन एथिक्स. एथिक्स दवरून पयशे करपाक वच, एथिक्स दवरून बिझनेस कर, स्काय इज द लिमीट. आनी कितें आमी जे आज उलयलां हातून सायटीर वतकच टॅली जायना अशें धरुया. हांव सांगलेलें बरोबर, पूण थंय वतकच वेगळेंच आसा. अशें जाल्यार हांव कोणी व्ह्युअर्स आसा तांकां सांगूंक सोदता की दे कॅन कावंटर चॅक एंड कम टू माय ऑफिस एंड आस्क तूं इंटरव्यू अशें उलयल्लो, पूण थंय तशें ना. अशें जर आसा जाल्यार मेळूं शकता. दिस ट्रान्सपेरन्सी इज द स्ट्रेंथ ऑफ राजदीप बिल्डर्स, दॅट्स वॉट आय थिंक. आनी फ्रॉम सब स्टाफ ऑफ अ बँक टू बिकमींग अ कन्स्ट्रक्शन मॅग्नेट एंड तेजो भितरलो मदलो सगळो प्रवास आयज राजेश तारकर हांच्यांनी आमकां स्वता सांगला. रियली इन्स्पिरेशनल आनी खूब कितें शिको येता. ओपन बूक अशें म्हणूं येता. राजेश तारकर कितें तो आयज कळ्ळो. आनी हांवूय प्रुडंट मिडिया हांच्यांनी म्हाका आयज हांगा आपयलो, हाच्या खातीर खरोखर आतां उपकारी आसा. तातूंत आख्खे गोंयभराचे जे क्वेश्चन आसा की हे वॉरंटी म्हणजे कितें, मेंटेनन्स म्हणजे कितें, हो फुडें कशें चलोवपाचो, हो जो प्रयास हांवें केलो आनी लोकांनी हेजो साथ दिलो, हे लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम आयज प्रुडंट मिडियान केलां. जे आज लोक म्हाका प्रुडंट मिडिया जे वॉच करतना लोक जे व्ह्युअर्स म्हाका पळयता हांकां हांव सांगूंक सोदता की आज हातूंतल्यान कितें तरी शिकचें आनी बरें सक्सेस सगळ्यांनी जावपाचें, सगळ्यांनी सक्सेस जावपाची इच्छा दवरची. पूण व्हॅल्यूज सांबाळून, सत्य सांबाळून सक्सेस घेवचें, म्हणजे तें लाँग लायफ बरें येतलें. आनी फॉर ट्रूथ आय ऑलवेज से स्काय इज द लिमीट, स्काय इज द लिमीट, स्काय इज द लिमीट.